सो CZMP प्लॅन अप्रुवलाक धाडलेलो 2011 जो MOEFाक गेल्लो मिनिस्ट्री कितें जालें तेजे मागीर आमकां काय मेसेज मेळ्ळा त्या प्रमाणे प्लॅन आमचो सायन जाल्लो आसा MOEFा कडल्यान आनी आमचो प्लॅन आतां आयज नाल्यार फाल्यां गोंया पावतलो आनी मागीर तो प्लॅन आयल्या नंतर आमी तो स्कॅन करतले आनी तो आमी वेबसायटीचेर घालतले डायरेक्टर एनवायरमेंटाचेर आनी CZMAच्या वेबसायटीर घालतले. ह्या प्लॅनान 2011 कितें कितें घातलेलें कितें कितें काडलेलें भितरलें ह्या 2011 प्लॅनाचेर आमी तशेंच म्हटलां तशें पोर्ट लिमिट्स काडलेले आसात, स्ट्रक्चरां सगळीं काडलेलीं आसा. ओन्ली हेरिटेज सायट आनी आर्किओलॉजिकल सायट्स ह्योच दाखयलेल्यो आसा. आनी तिची हायटायड बी ती 100 ओल्ड आसली तीच उरतली. हायटायड लायन आसात पयलीं पासून 2011 आसा तशीच उरतली. म्हणजे 0 to 200 NDZ आनी 200 to 500 they can go ahead with the construction subject to approval and river will be 100 meters. ओके प्लॅन स्टेट परत परत स्ट्रेस करताली की 1:25,000 तो 1:4,000 आसचो म्हणून तेजेर पण कितें रिलॅक्सेशन MOEF म्हणटा की 1:25,000 स्केलीनूच प्लॅन जावपाक जाय. 4,000 जाय जाल्यार स्टेटीन कॉल घेवचें आमी स्टेटीचेर सोडला म्हणजे स्टेटीक हें दिला करपाक. सर आनी तेजे फाटोफाट 2019 प्लॅनाकूय हात घालपाचे आसले ते स्टार्ट जाले. वी हॅव स्टार्टेड इन द प्रोसेस ऑफ 2019 प्लॅन. वी हॅव आस्क्ड फॉर अ कोट and one Kerala company has given us the quote. So we have been coordinating with them and we are asked for some clarifications. When we received it, we will issue the work order and accordingly go ahead in preparation of 2019 plan. तितून वेगळे कितें आसतले? तितून वेगळे फक्त आसतलें की जे हे आसा आमची रिवर लायन जी आसा ती 100ची एक 50 मिटर जातली आनी मँग्रोव बफर्स जे आसा तो थोडोसो डिलीट जातलो. ओके आनी एका परत हियरिंग्स बी सगळे सेम ह्या प्लॅनाक आसली तशी सगळी आसतली पब्लीक हियरिंग्स ऑर बी तशी? पब्लीक कन्सल्टेशन कशेंच पडटलें परतें लोकांक ओपन दवरून प्लॅन.